गोयचो विचारवंत लेखक दामोदर उर्फ बाई मावजान इंक ऑफ डिसेंट हे नवे पुस्तक बरयलां। साहित्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचेर तातूंत भाष्य केलां। पुस्तकाचे प्रकाशन मडगांवच्या रवींद्र भवनात जातले। आयतारा 17 मार्चाक ही कार्यावळ आयोजित केल्या। मडगांवच्या रवींद्र भवनात सांजे 5 वरांचेर जातल्या ह्या पुस्तकाच्या सुवाळ्याक इतिहासकार रामचंद्र गुहा, लेखक किरण बुडकुले हाजीर रावतली अशें रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष प्रशांत नायकान सांगले। रवींद्र भवनान वाचप घर आणि साहित्य क्लबाची स्थापना केल्या। ताचे उक्तावण शेनवारा 16 मार्चाक जातले। सांजे 4:45 जावपी ह्या सुवाळ्यात साविया विहेगश आपले सॉंग ब्ल्यू ह्या पुस्तकाचें वाचन करतली अशी माहिती साईश पाणन्नीकारान दिली। आणि आमचे सेलिब्रेटेड जे लेखक आसात गोयचे तांची बुकां पब्लिश करपाची जबाबदारी रवींद्र भवन घेता। आता हातूंतलेंच पयलें बूक हे गोयचो नामनेचो भारतीय लेखक दामोदर एलियास भाई मावजो हाजे इंक ऑफ डिसेंट हे पयलें इंग्लीश पुस्तक तागेलें। हे पुस्तक रवींद्र भवन प्रकाशीत करता। ऑफकोर्स छापला दुसऱ्यान, पण प्रकाशनाचो जो मुखेल सुवाळो आसा तो रवींद्र भवन करता। येत्या आयताराक 17 तारखेक सांजेच्या 5 वरांचेर आमच्या कॉन्फरन्स सभागृहा भितर। नोन एज अ स्ट्रॉंग प्रोपोनंट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, मिस्टर मावजोज वॉइस ऑफ डिसेंट इज एविडेंट एज इट टेक्स ऑन सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज। तुमकां खबर आहा ह्याच वॉइस ऑफ डिसेंटा लागून भाईज नेम हॅड फिगर्ड जे जहाल हिंदुत्ववादी संघटना आसात तांच्या लिस्टा भितर भाईचें नांव आयिल्लें आनी ताका लागून तेन्ना सावन भाईक स्टेट गव्हर्मेंटान ताका पुलीस प्रोटेक्शन दिल्लें आसा। ताजें पुस्तक जें आसा तेजो लोकार्पण सुवाळो जो आयतारा जातलो आनी तें करपा खातीर असोच आनी एक मनीस जाचें बूक डेमोक्रेट्स अँड डिसेंटर्स जे 2016 भितर पब्लिश जालें तो गोयचो आघाडीचो हिस्टोरियन आनी क्रिटीक रायटर रामचंद्र गुहा खासा हे बूक रिलीज करपा खातीर येतलो। ह्या वेळाचेर रामचंद्र गुहाचे 8 थ्रेट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन मॉडर्न इंडिया, 8 थ्रेट्स टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन मॉडर्न इंडिया ह्या विशयाचेर तेजें व्याख्यान जातलें। इफ यू रीड यू विल सर्वाइव। सो त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी एक क्लब करपाक सोदतात रवींद्र भवनाचो, जंय रिडींग क्लब, जंय वाचन जाता। आमकां दिसून आयलां की आतां पर्यंत इतल्या ह्या कला क्षेत्रांत काम करता आसतना की आमचो भुरगो जो आसा आतांचो तो बरोवपाक आनी नवे विचार मांडपाक खूब फाटीं पडटा। सो वी हॅव डिसायडेड की हांगा रवींद्र भवनाक एक रिडींग क्लब आसचो, जंय बरे बरे ऑथर येतले, जे पुस्तकाचे ऑथर येतले आनी आपली पुस्तकां वाचतले ऑडियन्सा भितर, तशेंच बाल साहित्या भितर। हाजो पयलो सुवाळो म्हणजे हाजें उक्तावण आमी करतात 16 मार्चाक रवींद्र भवनाक हांगा। मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार।